वन नेशन वन इलेक्शन समान नागरिक कायदो ही काळाची गरज आशिल्ल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें म्हटलें। 78व्या स्वातंत्र्य दिसा कार्यावळी निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें लाल किल्ल्या वयल्यान देशाक संबोधीत केलें। लोकसभा वेंचणुके उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे लाल किल्ल्या वयल्यान हे पयलेच भाशण आशिल्लें। आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात खंयच्या ध्येय धोरणांचेर काम जातले हाचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन आपल्या भाशणात उल्लेख केलो। गोयचे दायज आशिल्ल्यो खाजन जमनी राखून दवरपा खातीर खाजन कन्झर्वेशन अँड डेव्हलपमेंट बोर्डाची स्थापणूक करपाची घोशणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्वतंत्र दिसा केली। खाजन कन्झर्वेशन अँड डेव्हलपमेंट बोर्डाचे स्थापणुके वांगडाच दर एका तालुक्यांतल्या प्रशासकी बिल्डिंगांचे ऑडिट करतले, तशेंच नोकर भरती आयोगा वरवीं 2,500 नोकऱ्यांची मुख्यमंत्र्यान घोशणा केली। कम्युनिटी फार्मिंगेचेर भर दितना गोंय नशा मुक्त करपाचो हावेसूय मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयलो। त्या भायर वेगवेगळ्या क्षेत्रांत उत्कृश्ट कामगिरी केल्ले सरकारी अधिकारी, स्वतंत्र सैनीक आनी हेरांचोय मुख्यमंत्र्यान भोवमान केलो। गोंयांत सगळीच कडेन ड्रग्स आसात, फक्त सनबर्नाक लागून ड्रग्स येतले अशें ना। फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं सनबर्नाचें आयोजन जाता। पुलिसांक मातशें प्रोएक्टीव जावनी अशें म्हणीत पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान सनबर्नाक विरोध करप टाळ्ळें। तशेंच कांय लोक सुरवातीक सनबर्नाक विरोध करतात, उपरांत हेच लोक तिकेटी मागपाक येतात अशें लेगीत आलेक्स सिक्वेरान उलोवन दाखयलें। पर्यटक दलालांक लागून गोंयचें नांव इबाडलां। कितल्याशाच जाणांचेर कारवाय केल्या आनी उरिल्ल्या दलालांचेर कारवाय करून हो विशय सोंपयतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन म्हटलें। बेकायदेशीर टावट्सांक लागून तांकां सोदून काडून कारवाय करतले। कालांगूट वाठारांनी कितलेशेच टावट्स दिसताले ते लेगीत आतां कमी जाल्ल्याचें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेचें म्हणणें आसा। ह्या टावट्सांक लागून गोंयचें नांव पेड्ड्यार जाता, ताका लागून ही गजाल आमी मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालतले अशें लेगीत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन म्हटलें। पर्यटक दलालांक लागून गोंयचें नांव पेड्ड्यार जाता अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन म्हटिल्लें आसा। कितल्याशाच जाणांचेर कारवाय केल्या आनी उरिल्ल्या दलालांचेर लेगीत कारवाय करून हो विशय जो आसा ते मिटयतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन म्हटलें। मायकल लोबोक भाजप ही धर्मशाळा न्हय अशें शर्माव सांगपी सदानंद शेट तानावडे हाणें मायकल लोबोच्या घरा भेट घेतल्या उपरांत पलटी मारली। मिडियान खंय मायकलाचो स्टेटमेंट मिसकोट केलो अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे म्हणटात। तांच्या मदलो गैरसमज आतां पयस जालो असो आतां तानावडेचो दावो आसा। हाचेर उलयतना विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव म्हणटा, लोबो आनी तानावडे मदीं खंय सेटलमेंट जालो। उस्किनी बांद कुंकळी ते काणकोण पोळे चेक नाक्या मेरेनच्या चौपदरी महामार्गाचे काम
फुडल्या 6 म्हयन्यांत सुरू जातले. ह्या कामा खातीर 700 कोटी रुपया खर्च येतलो अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगलें. जे लोक ह्या चौपदरी महामार्गाक विरोध करताले तांकां लेगीत विश्वासान घेतिल्ले आसा अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगलां. कुंकळेच्या कांय भागांनी घरां वतली, मात हो विशय आदींच सुटावो जाल्ल्याचें सभापती रमेश तवडकरान सांगलें. उस्किनी बांद कुंकळी ते काणकोण पोळेचेक नाक्या मेरेनच्या चौपदरी महामार्गाचें काम फुडल्या 6 म्हयन्यांत सुरू जातलें आनी ह्या कामा खातीर 700 कोटी रुपया खर्च येतलो अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगलां. लामगांवच्या माथ्याचेर आशिल्ल्या वेदांताच्या मायनिंग पिटा पासून आपत्ती कोसळची न्हय, ताका लागून आमदार ह्या नात्यान आपूण नेमान मायनिंग पिटाच्या स्थिती विशीं फाटपुरावो करीत आसा. मायनिंग पिटाच्या स्थितीचेर लक्ष दवरपाचे निर्देशूय सरकारी अधिकाऱ्यांक दिलेले आसा अशें आमदार दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें सांगलें. लामगांवच्या माथ्याचेर आशिल्ल्या वेदांताच्या मायनिंग पिटा पासून कसलीय आपत्ती कोसळची न्हय, ताका लागून आमदार ह्या नात्यान आपणे नेमान मायनिंग पिटाच्या स्थिती विशीं फाटपुरावो आपूण करीत आसा अशें दिवचलचो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन म्हटलें. मायनिंग पिटाच्या स्थितीचेर लक्ष दवरपाचे निर्देश लेगीत सरकारी अधिकाऱ्यांक दिल्ले आसात अशें दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें सांगलां. बांगलादेशात जावपी हिंसाचारा पासत हिंदूंचें संरक्षण करप सध्या गरजेचें आसा. आयज बांगलादेशांतल्या हिंदू लोकांक धांवडावन घालतात, देखून आमी सगळ्यांनी आमचे मतभेद विसरून आमचे मतभेद कुशीक दवरून एकठांय येवपाची गरज आसा. जे आमचे लोक आसा तांचें संरक्षण आमीच करपाक जाय अशें आदले मुख्यमंत्री आनी आतां सद्याचे शेतकी मंत्री रवी नायक हांचें म्हणणें आसा. बांगलादेशात जावपी सध्या हिंसाचाराच्या फाटभुंयेर मंत्री रवी नायक उलयताले. हिंदूंचें संरक्षण करप सध्या गरजेचें आसा. बांगलादेशांतल्या हिंदू लोकांक धांवडावन घातिल्ले आसा तांकां संरक्षण दिवप आनी सगळे मतभेद विसरून एकठांय येवपाची गरज आसा. आमचे लोक आसा तांचें आमीच रक्षण करपाक जाय अशें शेतकी मंत्री रवी नायकान म्हटलें. कुस्तीपटू विनेश फोगाटाक रौप्य पदक मेळचें ना. खेळा लवादान तिची अपील भायर मारल्या. फायनली आदी विनेशाचें वजन वाडिल्ल्यान तिका अपात्र थारायल्ली. अपात्रतायेक आव्हान दीत विनेशान रौप्य पदक दिवपाची मागणी केल्ली. वजन वाड आशिल्ल्यान विनेश फोगाटाक फायनली आदी अपात्र थारायल्ले. उपरांत विनेशाक खेळा लवादा कडेन दाद मागिल्ली, पूण लवादान तिची अपील भायर मारली. विनेशान 50 किलो वजन गटात सेगीत 3 मॅची जिखून फायनलीत प्रवेश केल्लो, पूण 100 ग्राम वजन वाडिल्ल्यान तिका फायनली आदी अपात्र थारायल्ली. गोंय राज्यांत बेरेस्तारा 78वो स्वातंत्र्य दीस व्हडा दबाज्यान मनयलो. पुराय गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांत ध्वजारोहण जालें. मंत्री, आमदार तशेंच हेर अधिकाऱ्यांसयत समेस्त गोंयकारांनी स्वतंत्र दिसा निमतान तिरंग्याक मानवंदना दिल्यो.
समेस्त गोंयकारांक स्वातंत्र्य दिसाच्यो उर्बेभरीत परबी. दीस स्वातंत्र्याचो आमच्या अभिमानाचो. परबी भेटोवपी कळंगूटचे आमदार श्री मायकल लोबो आणि शिवोलची आमदार सौ दिलायला लोबो. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ड्रग्स सगळ्याक उपलब्ध आसा. ड्रग्स फक्त सनबनात मेळटा अशें ना. मंत्री आलेक्स सिक्वेराच्या विधानाचेर बोवाळ जाला. आलेक्साच्या विधानाचेर मुख्यमंत्र्यांक सारवासारव करपाची पाळी आयली. आलेक्साची खंय जीब घसरली अशें मुख्यमंत्र्याचें स्पश्टीकरण. हाचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरी म्हणटा आलेक्स सिक्वेरा मन की बात उलयलो. देशाच्या 78व्या स्वातंत्र्य दिसाच्या निमतान भाजपाचे ज्येष्ठ मंत्री आलेक्स सिक्वेराची वाचाळगिरी. ड्रग्स खंय सगळ्याक उपलब्ध आसा ते खातीर फक्त सनबन जाय अशें ना म्हणून आलेक्स उलयल्लो. आलेक्साच्या ह्या विधानाचेर खुद्द मुख्यमंत्र्याचेर सारवासारव करपाची पाळी आयली. आलेक्साची खंय जीब घसरली, स्लीप ऑफ टंग म्हणून मुख्यमंत्र्यान उलोवप केले. होच नेम सादीत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सरकाराचेर फार पेटयले. मंत्री आलेक्स सिक्वेरा खंय मन की बात उलयलो. सरकार ड्रग्सा सारके गंभीर समस्येचेर खंय अजिबात गंभीर ना अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव म्हणटात. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान CM हेल्पलायन लॉन्च केलेली आसा. सोमार ते शुक्रार मेरेन सकाळी 10 ते सांजे 5:30 मेरेन ही हेल्पलायन सुरू आसतली. वेगवेगळ्या येवजण्यांचे पयशे जावं हेर समस्यां खातीर लोकांनी 9319828581 9319828581 ह्या नंबराचेर फोन करून कागाळ करूं येता. नोडल अधिकारी ह्या कागाळीची दाखल घेतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. लामगांवच्या मायनिंग पिटाच्या स्थितीचेर लक्ष दवरपाचे निर्देश सरकारी अधिकाऱ्यांक दिलेले आसा अशें दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हाणें सांगलें. लामगांवच्या माथ्याचेर आशिल्ल्या वेदांताच्या मायनिंग पिटा पासत आपत्ती कोसळची न्हय. ताका लागून आमदार ह्या नात्यान दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये ह्या स्थिती विशीं फाटपुरावो करीत आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. मायनिंग पिटाच्या स्थितीचेर लक्ष दवरपाचे निर्देश लेगीत सरकारी अधिकाऱ्यांक दिल्ले आसात अशें आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हाणें सांगलां.
खंडणी आणि नेणट्या चल्याच्या अपहरण प्रकरणात कोलवा पुलिसांनी बेताल भाटीच्या मार्कोस मेनिनो डिसोजा हाका अटक केलेली आसा. पुलिसांनी मार्कोस हाचे आड खंडणीची मागणी, नेणट्या चल्याचे अपहरण आणि शस्त्र बाळगिल्ल्या प्रकरणी गोंय बाल कायद्या सयत वेगवेगळ्या कलमा खाला गुन्यांव नोंद केलेलो आसा. तशेंच दुबाविता कडल्यान गुळयां सयत 2 पिस्तोलां लेगीत जप्त केलेली आसा. खंडणी आणि नेणट्या चल्याच्या अपहरण प्रकरणात कोलवा पुलिसांनी बेताल भाटीच्या मार्कोस मेनिनो डिसोजा हाका ही अटक केल्या. पुलिसांनी मार्कोस हाच्या आड खंडणीची मागणी, नेणट्या चल्याचे अपहरण आणि शस्त्र बाळगिल्ल्या प्रकरणी वेगवेगळ्या कलमा खाला गुन्यांव नोंद केला. राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड हांच्या विरोधात महाभियोग दाखल करपा खातीर विरोधी पक्षांच्या हालचालींक वेग आयला. महाभियोगाच्या प्रस्तावाचो मसुदो तयार जावन हो मसुदो बिनचूक आसपाक जाय. कायदेशीर त्रुटींक लागून तो फेटाळपाक जावंक जायना ह्या खातीर वरिष्ठ विज्ञानांचो सल्लो घेवप चालू आसा. उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा खासदार अध्यक्ष जगदीप धनखड हांच्या विरोधात महाभियोग हाडपाची जय्यत तयारी विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीन केलेली आसा. ह्या महाभियोगा खातीर राज्यसभेतल्या 87 खासदारांनी हयकार दर्शयला. आमच्याकडे अजूनय वैजकीय स्वतंत्र डे हे व्हडलें स्वप्नूच आसा अशें रामदेव बाबान विधान केलें. एलोपथीची विशारी वखदां खावन कोट्यादी लोक मरत आसात अशें विधान योगगुरू रामदेव बाबान केलें. स्वतंत्र दिसाच्या फाटभुंयेर हरिद्वार हांगासर माध्यमां कडेन संवाद सादतना रामदेव बाबान हें विधान केलें. मात हातूंत तांणी एलोपथीचेर आरोप केल्ल्यान परत एक फावट वाद जावपाची आतां शक्यताय आसा. केरळात पर्यावरणीय दृष्ट्या नाजूक आशिल्ल्या वायनाड जिल्ह्यात अतिवृष्टीक लागून भूसंकलन आणि पुराक लागून किमान 219 जाणांचो मृत्यू जालो. हवामान बदलाक लागून अतिवृष्टीची तीव्रता वाडिल्ल्यान भूसंकलनाची तीव्रता वाडिल्ल्याचो निश्कर्श आंतरराष्ट्रीय संशोधकांच्या पथकान काढला. हातूंत भारता सयत स्वीडन, अमेरिका आणि ब्रिटनांतल्या संशोधकांचो समावेश आशिल्लो. 2 म्हयन्याच्या पावसाक लागून ओलसर निर्माण जावन वायनाडांतल्या जमनीचेर एकाच दिसा 140 मिलीमीटर परस चड कोसळिल्ल्या पावसाक लागून भूसंकलन जालें अशें ह्या अभ्यासात स्पश्ट केलेलें आसा. स्वतंत्र दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन लाल किल्ल्या वयल्यान देशवासियांक संबोधीत केले. ह्या वेळार अनेक मुद्द्यांचेर ताणें उजवाड घातलो आणि वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर सरकाराची भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हाणें स्पश्ट केली. अंदूच्या स्वतंत्र दिसाची थीम ही विकसीत भारत 2047 अशी आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलें. ह्या निमतान 140 कोटी देशवासियांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन देशवासियांक प्रधानमंत्र्यान आवाहन केलें आणि ह्या खातीर सरकारा कडल्यान व्हड कश्ट घेतिल्ल्याचे सांगतना जनते कडल्यान सूचना मागिल्ल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलें. हातूंत लोकांचो उपाट प्रतिसाद आयला आणि ताचेर काम सुरू आशिल्ल्याचे लेगीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें उलोवप केलें.
विविध क्षेत्रात सुधारणा गरजेच्यो आसून जनतेन ह्या बाबत आपले विचार आणि मतां व्यक्त केल्ल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन स्वतंत्र दिसा निमतान उलोवप केले. ह्या खातीर शिक्षणांत, उद्योगात, कायद्यात, राजकारणात तशेंच अंतराळ संशोधन क्षेत्रात सुधारणा गरजेची आशिल्ल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें स्वतंत्र दिसाच्या दिसा उलोवप केले. ह्या पैकी अनेक क्षेत्रात सुधारणा जायत आसात अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन म्हटले. देशांत सुमार 3 लाख संस्थांक आपूण आव्हान करता की तुमी तुमच्या स्तराचेर सामान्यांच्या जिवनात सुधारणा जावची ह्या खातीर किमान 2 सुधारणा हाडात आनी ताची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करात अशें आवाहन लेगीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन देशवासियांक केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन तरणाट्यांक विविध क्षेत्रात आपल्या मातृभाशेचो जाता तितलो चड वापर करपाचें आवाहन केलें. नव्या शिक्षणीक धोरणांत लेगीत सरकारान मातृभाशेचेर अधिकाधिक भर दिल्ल्याचे स्वतंत्र दिसा निमता उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सांगलें. विविध संस्कृती मेळून आमचो देश तयार जाता. प्रत्येक भाशांक महत्व आसा अशें खाशेलपण आसा. प्रत्येक भाशेक महत्व दिवप भोव गरजेचें आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलें. आपली भाशा, आपली संस्कृती तिगून उरची ह्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रादेशीक भाशेक महत्व दितात. ताका लागून प्रधानमंत्र्यान तरणाट्यांक विविध क्षेत्रात आपल्या मातृभाशेचो जाता तितलो चड वापर करपाचें आवाहन केलें. वैजकी शिक्षणा खातीर आमच्या देशांतलीं भुरगीं देशा भायर वतात. हातूंत चडांत चड मध्यम वर्गीय भुरग्यांचो आस्पाव आसता. ह्या खातीर लाख करोड रुपया तांकां खर्च करचो पडटा. सुमार 25,000 तरणाटी प्रत्येक वर्सा मेडिकल शिक्षणा खातीर विदेशांत वतात. ताका लागून ही गजाल लक्षांत घेवन फाटल्या 10 वर्सांत मेडिकलाचे जागे वाडून तो 1 लाख केल्लो आसात आंकडो. तशेंच येता ते 5 वर्सांत मेडिकल क्षेत्रांत 75,000 नवे जागे भरतले अशी घोशणा लेगीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें स्वतंत्र दिसा केलेली आसा. अठ्ठ्यात्तरावो स्वतंत्र दीस व्हडा थाटामाटात साजरो जालो. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यान 2036 जावपी ऑलिंपिक स्पर्धे बाबत व्हड वक्तव्य केलें. 2036च्या ऑलिंपिकाचें आयोजन भारतांत करपाचें अशी आमची इच्छा आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन उलोवप केलें. 15 ऑगस्टाच्या फाटभुंयेर देशाक संबोधीत करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन एक आपले स्वप्न अशें व्यक्त केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन लाल किल्ल्याचेर स्वतंत्र दिसा निमतान ध्वजारोहण केले उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार 6,000 पेक्षा चड लोक हजर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटले की G20 शिखर परिशदेचें आयोजन करून भारतान दाखोवन दिला की आमचो भारत देश मोठ्या प्रमाणाचेर कार्यक्रमांचें आयोजन करपाक शकता. आयज ऑलिंपिकांत तिरंगा फडकोवपी तरणाटे आमच्या वांगडा आसात. पूण सगळ्यांचें आपूण अभिनंदन करता. खेळाडू कांय दिसांनी पॅरालिंपिकांत सहभागी जावपाक रवाना जातले तेन्ना आपूण तांकां शुभेच्छा भेटयता अशें लेगीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलें की G20 शिखर परिशदेचें आयोजन करून भारतान हें सिद्ध केलेलें आसा की आमचो भारत देश मोठ्या प्रमाणाचेर कार्यक्रमाचें आयोजन करपाक सक्षम आसा.
भारत देश जगात आपल्या उत्कृष्ट दर्जाच्या वस्तू आणि सुविधां खातीर वळखलो वता. ह्या खातीर डिझायनींग इंडियाचेर भर दिवपाचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटिल्लें आसा. ह्या खातीर इंडियन स्टँडर्ड हे इंटरनॅशनल स्टँडर्ड जावप आपलें लक्ष आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलें. ह्या खातीर डिझायनींग इंडिया आनी डिझायनींग फॉर वर्ल्डावरचेर आपलो फोकस आसपाक जाय. गेमिंगाचें जग आयज व्हडा प्रमाणांत विकसीत जायत आसा. आमी गेमिंगाच्या जगात नवे टॅलंट हाडपाक जाय. भारतांतलीं भुरगीं, भारतांतले तरणाटे IT, AI प्रोफेशनलांनी गेमिंगाच्या जगात आपलें नांव करपाचें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या देशांतल्या तरणाट्यांक केलेलें आसा. घराणेशाही आणि जातीवाद लोकशाहीक व्हड धोको आसा. ह्या पासत देशाक मुक्त करप ही आमची जबाबदारी आसा आनी ह्या खातीर आमचें म्हत्वाचें मिशन आसा, जातूंत 1 लाख तरणाट्यांक राजकारणांत हाडपाक जाय अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलें. ज्या घराण्यांत राजकारणाची पार्श्वभूमी ना अशा तरणाट्यांक राजकारणांत हाडपाक जाय अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन म्हटलें. अशें केल्यार घराणेशाही आनी जातीवादांतल्यान देशाक मुक्ती मेळटली आनी नवी विचारधारणा मुखार सरतली अशें मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन उक्तायलें.